बिईंग बहुजन ही संस्था गोयच्या बहुजन समाजाक एकठांय हाडपा खातीर वावुरतली। त्या चळवळीक राजकीय रंग घातचो ना। बहुजनांचो राजकीय फुडारी सदांच उपयोग करून घेतात। बहुजनांच्या हक्का खातीर पॉलिसी हाडपा खातीर चळवळ करतले अशें बिईंग बहुजन ह्या सोशल फोरमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगला। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। बिईंग बहुजन सोशल फोरम हेजे स्वप्न एक वर्स पयलीं स्टार्ट जाल्लें 15 ऑगस्टाच्या आनी हेतू इतलो आसलो की खंय तरी बहुजन समाजाक एकत्र हाडून ते इश्यूज जे पळय आसा ते खंय तरी वयर येवपाक जाय। आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय कितें आमचे कितें प्रॉब्लम आसा, खंयची इश्यू खंय आमकां शेणल्यात, कोणें आमकां खंयचे खंय दवरलेले। आनी द फर्स्ट थिंग इट इज अ सोशल फोरम आनी आमचो मोटो जो आसा दॅट टुगेदर वी कॅन आनी युनायटेड वी स्टँड। मेन टॅगलायन ती पळय आमी दवरल्या की वी आर हियर फॉर पॉलिसीज एंड नॉट पॉलिटिक्स। हो सोशल फोरम तयार करपा खातीर एकूच हेतू आशिल्लो की आमी हे वर्सभरांत खूब इश्यूज पळयले जे वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या भागांनी दिसपाक लागले। जावं तो मडकय इश्यू जावं, तो कावऱ्याक जावं, तो रापणकारांचेर एटॅक जावं, खंय तरी आमचेर अन्याय जाता आनी तो फेस करपाच्या टायमार म्हणजे ताका जस्टीस दिवपा टायमार कोण ना। फक्त बहुजन समाज फक्त इलेक्शनाक कडेनूच खंय तरी यूज जाता आनी मागीर ते इश्यूज जे पळय आसता ते खंय तरी सायडलायन जाता आनी परत फुडलें इलेक्शन जेन्ना पळय येता तेन्ना ते इश्यूज परत रायज करता। आमी खंय तरी चिंतलें की ना पुरो जालें आतां एक सोशल फोरम असो तयार करुया की आमी सगळे इश्यू घेतले आनी मेन म्हणल्यार आयज पळयल्यार फूल इंडिये भितर हो बहुजन मुवमेंट चालू आसा। आयज तुमी गुजरात पळया, उत्तर प्रदेश पळया, पंजाब पळया आनी गोंयच्यान हो सुरू जावपाची आतां खरेंच गरज आसा। आयज जो बहुजन जो समाज आसा तेजो खंय तरी फक्त उपयोग करून घेतलो वता आनी हें आतां पासून न्हू तर हें बरें पयलीं साकून चालू आसा। जर तुमी पोर्तुगीज काळांत जर पळयत जाल्यार पोर्तुगीजांनी टोटली आमचें एक्सप्लॉयटेशन केल्लें। कित्याक लागून एक्सप्लॉयटेशन करपाक पावलें तर आमची मदीं युनिटी नासली। तर आमच्या बहुजन जावं गोंयकार ह्या लोकांचो तेंच्यांनी कितलेशे कृती करून उडयले आनी तेजो तेंच्यांनी उपयोग करून घेतलो। आनी जेन्ना पोर्तुगीज हांगसरल्यान गेले गोंयच्यान तेन्ना परिस्थिती चेंज जाली काय कितें? केन्नाच जावंक ना, कित्याक ती डिवायड एंड रूल पॉलिसी ती आजून पर्यंत अस्तित्वात आसा। कित्याक बहुजन समाजाचे कितलेशेच कृती करून उडयल्ले आसा आनी तेजो प्रत्येक ठिकाणी उपयोग केलो वयता। कित्याक आयज जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयच्यो जमनी, गोंयची इकॉनॉमी, गोंयची पॉलिटिक्स आनी गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन हें एक पर्टिक्युलर लोकांच्या हातीन आसा आनी ते लोक मेळोन हे बहुजन समाजाचें एक्सप्लॉयटेशन करतात। तर आमी बिईंग बहुजन ह्या फोरमा खाली इक्वॉलिटी हाडपा खातीर झगडटले आनी ज्या त्या जाग्यार बहुजन समाजाचेर अत्याचार जातलो म्हणा ते नायक भंडारी समाज म्हणा ते दलीत समाज अनुसूचित जाती म्हणटा तेका आमी म्हणा ते वेळीप समाज ह्या लोकांच्या उल्याक आमी बिईंग बहुजन ह्या फोरम्या अंडर जे जितले लोक काम करतले एक्टिवली ते त्या लोकांच्या उल्याक पावतले।